A49. संज्ञा तुझ्या या मंदिरात संध्या भेटूच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बेत नादान भक्ती गुरबेन माना मोगल बापरी तू आमचो स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बेन नादान भक्ती गुरबेन माना. विसाची 60 वर्साच्या लग्न जिविता खातीर अर्घ दिता रेम्सी लुईस डिसोजा किन्नीगोळी. 8 वर्साच्या लग्न जिविता खातीर अर्घ दिता डेंझेर साविता डिकॉस्टा. जल्मा दीस आचरकच्या संदर्भार देवाक अर्घ दिता जस्टीन वेनेसिया साल्डाना. जिविताच्या देण्या खातीर अर्घां दिता रतन डिसोजा रोसारियो. अर्घां दिता सिल्विया गिल्बर्ट डिसोजा. अर्घां दिता एंटनी पॉलो. अर्घां दिता बॅप्टिस्ट डिसोजा. अर्घां दिता क्लॅरन्स डिसोजा. देवादीन आन्नी आनी एडवर्ड आत्म्या खातीर मिस्ता योना पिंटो रोसारियो. देवादीन फिलोमिना डिसोच्या आत्म्या खातीर मिसिस्ता स्टेला शीला लोबो वालेन्शिया. आज आसऱ्याच्या निवाशांक दनपराचे जेवण दिला रेम्सी लुईसा डिसोजा तांच्या काजराच्या 60 वर्साच्या जुबलेवाच्या संदर्भार तशेंच सांजेची कॉफी फळार नांव नाका म्हूण एका भक्तीक दिला आनी ताच्या त्या खातीर मागो उपकार मागला. ह्या दोनी दानीचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता आनी सरेस्पराची विस्नार आशिर्वादां आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. जेजू आपणाचे संबंधी कुटुंबाचे मनीस कोण म्हणून विवारसून सांगता. रक्त संबंध न्हय बागार देवाचे उतार आयकून चिंस पाळचिंस ताची मोगाची भाव आनी भयण आवय या लागशिल्ल्या मोगाच्या बांदा कोसोंक जेसूचे उतार आयकून जियोची कृपा आमकां दी म्हूण प्रार्थना करया. देवाच्या उतरांतय निर्लक्ष दाखयल्याक आमचे पाताक ओळखून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बोरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों.
सोम्याका कुकर सोम्याका कुकर Kristaka kuker Kristaka kuker Soomyaka kuker Soomyaka kuker प्रार्थया सर शक्तिवन देवा आम्ही अस्कत काय आमच्या अस्कत कायक लागून आम्ही परतून परतून पडताव ती तू देखताय तुझ्या भक्तांतोनची देख आमच्या मोतीन कणसोन तुझ्या मोगाच्या वाटेन आमकां बळान वडवर आणि दयाळपणी ह्या मोगांत आमकां सांबाळ आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता रसवर चलयता ससनाच्या ससना Amen. एज्राच्या पुस्तकांतले वाचप दारियुस रायान युफ्राटीस न्हंयचे पलतडीच्या प्रांतांतल्या अधिकाऱ्याक आनी ताच्या सांगात्यांक अशें बरयले. जुदे वंसो राजपाल आनी तांचे मालगडे देवाच्या मंदिराचे पुनर्निर्माण ताच्या आदल्या जाग्यार करूं. त्या भायर तुमी जुदेवांच्या मालगड्यांक कशी कुमक करूंक जाय म्हणले विशीं हांव ही राजाज्ञा दितां. सगलो कर्स रायाचे संपत्तेंतलो म्हणजे युफ्राटीस न्हंयचे अस्तंतेच्या प्रदेशांत समो केल्ल्या सुंकांतलो काडून ह्या मनशाक कळाव करिनासता दिवंक जाय. हांवें दारियुसान ही राजाज्ञा दिल्या ही आसा तशी पाळूंक जाय. जुदेवांच्या मालगाड्यांनी आपल्या बांदपाच्या कामांत बरी प्रगती केली. हग्गाय आनी इद्दोचो पूत जकारिया ह्या प्रवाद्यांनी तांकां प्रेरण दिले. इस्रायेलाच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणे आनी सिरूस दारियुस आनी पर्सियाचो राय आर्ताजेराक्सीस हांचे आज्ञे प्रमाणे तांणी बांदप पूर्ण केले. आदार म्हयन्याच्या 3ऱ्या दिसा दारियुस रायाचे राजवटकेच्या 6व्या वर्सा हे मंदिर पूर्ण केले. इस्रायेलीतांनी याजकांनी लेवितांनी आनी स्वदेश परतेल्या इतर निर्वासितांनी ह्या देवाच्या मंदिराचे समर्पण आनंदान संभ्रमले. देवाच्या मंदिराच्या समर्पणा खातीर तांणी 100 बैल 200 बकरे आनी 400 शेलयो भेटयल्यो आनी सगळ्या इस्रायेला पासत इस्रायेलाच्या कुलयांचे संख्ये प्रमाणे 12 बोकटे पदकाबालये रुपान भेटयले. शेवटी मोइजेच्या पुस्तकांत बरोवन गेल्ले प्रमाणे जेरुसलेमान देवाचे सेवे खातीर तांत्यांच्या वर्गांनी आनी लेवितांक तांत्यांच्या विभागांनी नेमले. पयले म्हयन्याच्या 14व्या दिसा स्वदेशाक परतेल्या निर्वासितांनी पास्काची परब संभ्रमली. याजकांनी आनी लेवितांनी आपणाक शुद्ध केल्ले ते सगळे निर्मळ जाल्ले. लेवितांनी स्वदेशाक परतेल्या निर्वासितां पासत आपल्या भावा याजका पासत आनी आपणा पासत पास्का शेली मारली. देवाचे उतर हे देवाचे वडणूक सर्वेस्पराचे घरी वसूया म्हणताना हांव संतोषलो. सर्वेस्पराचे घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोषलो. या आमी सर्वेस्पराची घरी अशें म्हणून लोक म्हणटना केदो भरतो संतोष म्हाका पोगलो. आमी तुजेशी पावल्या
जेरुसलेमा तुझ्या दरवाट्यांची रसात आमची पावला तुझ्या दारा भितर उबे आसा आमची स्वर्गाचे घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोषलो. मजबूताने आकण बांधावणे उपान बांधला आमची जेरुसलेम थंयसर सोडून येता कुळ्यो वय सर्वेस्पराच्यो कुळ्यो स्वर्गाचे घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोषलो. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. देवाचे उतर ऐकून ते पळतात ती चड सुभागी. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सरेश पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू लुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुया. त्या दिसांनी जेसूची आवय आनी ताचे भाऊ जेसूक मेळोंक म्हूण आयली. पूण लोकांचे केटी निमती तांकां ताजे सचीन वचोंक जालें ना. देखून तुजी आवय आनी तुजे भाऊ भायर रावल्यात तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोणेय एकल्यान ताका सांगलें. पूण जेसून तांकां जबाब दिवन म्हळें, जी कोण देवाचें उतर आयकून त्या परी करतात तीच म्हजी आवय म्हजे भाव. देवाचें उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्त जेसूच्या कुटुंबाचे सांदे जावचे ते रक्ता संबंधान न्हय. बागार जेसू एक नवी वाट दाखयता कशें ताचे मोगाचे कुटुंबाचे सांदे जावचे ते जावन आसा. उतार आयकोवचे आनी जिवच्या रितींत. मोरी जाल्यारी ती जेसूची आवय जाल्ली नमुनो कशें गी म्हळ्यार ती असाध्य तरी देवाच्या उतराक ती कबला दिता. सबारबोटी ह्या विशयाचेर आमी सलवता. मोरयेच्या चिंतपाक राजावांक समजोनेक देवाची योजन मांडवळ ताळ पडना वा आटापूंक जायना वा समजोनेक मीक वंची जाल्यारी तिने त्या उतरांक तिची कबलात दिली. देव आमकां ताचे उतार दिता आसतना ताचो संदेश धाडटा आसतना हरिये बटी घाब्रियल बडव्याकच धाडिना. ताच्या हेरां दुतां द्वारी ताच्या हेरां सेवकां द्वारी उतार धाडटा आसतना मनीस त्या उतरांक प्रतिक्रिया दिना. वेची पुताच्या वापारीन पळयल्या बरी मालगाडो भाऊ मालगाडो पूत गुलामा बरी घडलो म्हणजे बिलकुल अविधेय जायनातलो आनी कठीण शारिरीक श्रम सैती करूंक फाटी सरनातलो मनीस एका संगतीन सलवाता. कितें म्हळ्यार
तासो धाकटो भाव घरा येता आसतना तो भाव म्हणून वळखोच्या त्या बापायच्या आपोण्यांक तिरस्कार करता. थंय कश्ट नात, शारिरीक वावर ना वा कश्टांचें काम ना, बगार मोतीचे आनी काळजाचे एक वळखोचे घडीत वेची पुताचो बापूय सांगता आसतना वो मलगडो पूत प्रायसो तो वळखना, स्वीकार करिना. हेंच घडीत साबार संदर्भांनी आमच्या जिवितांत घडता. देव ताच्या दुतांक धाडटा आनी आमी कबलात दिवंक वा ते आयकूंक पाळोवंक इन्कार करता. आमी आमच्या दोळ्यांच्या मोतीच्या चिंतपाचेरच होंदोन रावता. हबबूक प्रवादी म्हणटा, तो म्हणटा जैतुनाची फळां जायना जाल्यार दाखवालेंत ताका बरेपण जायना जाल्यार, अंजुराची उत्पत्ती मेळना जाल्यार, गोठो गोरवां सगळीं खाली जाल्यार, हे सगळें घडल्यार मागीर हांव देवाचेर पात येतलो, ताका अर्घ दितलो. म्हणजे दोळ्यांनी पळयले संगती ते मोतीक सारखे म्हणून दिसल्यार देवाक असाध्य जाल्ले खंयचेच ना. गब्रियल बोडव्यान सांगताना मोरयेन ते ओळखून घेतले मात न्हय. एलिझाबेथीन तिका अभिनंदन पाठयतना एक बरी उतरां म्हणली, सरेस्परा देवान उडापे केल्लें घडतलें म्हूण सत मानली तूं भागी. आमी तें घडता म्हणून विश्वास दवरूंक पाटी करता. कित्याक म्हळ्यार आमकां आमच्याच राजांव चिंताप आसा आनी मोरयेक भावार्थाचें देणें म्हळ्यार देवान तें सांगलां आनी तें बिलकुल फटी जावंक साथ दिना. परमोन्नतसो पूत म्हणून गब्रियल बोडव्यान वळख दिली जाल्यार त्या बाळाक घेवन इजिप्ताक राताराती पळोवन येता आसतना वो परमोन्नतसो पूत गी दुबावाचें चिंताप येवचें मनशा सैमान साहस. देवाचो पूत वय जाल्यार राती दवासे गी, हे इतले कश्ट काडीचे गी, इतले अनाहूत घडाचे गी, इतल्या ह्या कश्टांनी आमी हांगा थावन सुकोन वचा जागी. असले पयण करतना त्या फांत्यार काळोखाच्या येवांच्या वेळार सामान्य हरी एका मनशाक येताना तिणें कितें केलें गे म्हळ्यार 2 घडी तांणी स्पश्ट सांगलां, आमी अभ्यास करूंक चलवता. ते खंयचे म्हळ्यार गब्रियल ह्या गोवळ्यांनी सांगली घडितात. त्या मैदानार आसता आसतना कितें तांकां दृश्य पळोवंक मेळ्ळें तें घडीत सांगता आसतना वा तेंपलांत तो भुरगो जेसू भायर पडल्या वेळार त्या बाळान सांगली उतरां, कशें तुमी म्हाका सोदूंक पावल्यात. ह्या दोनी संदर्भार स्पश्ट सांगता मोरयेच्या त्या देवाच्या उतराची व्हडवीकाय कितें म्हळ्यार तिणें ते उतार काळजान जोगोवन दवरले आनी अंतस्करणान आठयले. मस्तबटी आमी देवाचे उतार आयकता, आयकना म्हूण सांगना, आयकता. आनी थोडे आयकोवच्यांत बरे परिणत आसात. तांणी बसचिरीत, मुखार येवन चिरीत आनी तांणी आयकोवची रीत भोव अपुर्बे आसा. पूण खंय सर्गी आमचें तें उणेंपण घडटा की म्हळ्यार देवाचे उतार आयकोवच्या करण्यांत मोरयेन अंतस्करणांत आठयल्या बरी घरा गेल्या उपरांत वाटेर आसतना, कश्टार आसतना वा दूख येतना ही घडीत आमच्या मोदें घडना.
सादे एक गोरवांचे दाखलो दिवचो जाल्यार गोरू तोंड खाता आनी गोठ्या गेल्या उपरांत परतून कितें करता म्हळ्यार ते ताचे तें एक मेलुकाड करची संवय आसा. परत्यान तें काण भायर काडटा आनी सापता. एक सादी जिवी पळय ताजे दिसपडतो ग्रासाची एक करणी. आमचे थंय हें देवाचें उतार परत्यान परत्यान मोतीन हाडची संवय घडना देखून आमी जेजूचे भाऊ भयणी जावच्या वावरान सलवता. पूण एक कितें म्हळ्यार पाड उतरां सांग पळय गी, नाकारी उतरां सांग, घडपा सांग. तुका हांवें गोत्ता ती घडपा म्हणून त्या उतरान सत ना म्हणून. ते उतार काण घेवन कशें कुरवून बसता, ते उतार काण घेवन कशें खतीन बुडटा, ते उतार काण घेवन कशें आमी बेजाराय करता. आमकांय गोत्ता ते उतार पटी म्हणून, जाल्यारय आमी ते तांतून चिंतून बसता सोड न्हू. सरेस्परा तुज्या देवान कितें तुका उडापे केला. मोरये थंय एक योजन आसल्या बरी जरमायाय म्हणटा, म्हजे लागीं तुज्या विशीं एक योजन आसा, मांडावळ आसा. आनी कुंभाराच्या घरा मातयेच्यो मडक्यो करचो मनीस आपल्या ताच्या घरा जरमायाक धाडल्या वेळार ताच्या हातानंत ते मडकेचें आयदान जिवेंत फुटलें. आनी त्या वेळार कुंभार कितें करता, ती माती आरायता आनी एक नवें आयदान तो नवें रूप दिवन करता. आनी सरेस्पर देव जरमाया सवाल करता, तर म्हाका कुंभारान केल्ल्या बरी करूं नजो गी. जर तर मनीस म्हजें योजन दुस्पटायता, म्हजें योजन सफळ करिना, हांव परत्यान नवें करूं शकना गी अशें सरेस्पर देव कळीत करता. एजकेल 30 आनी 7 अध्यायान सरेस्पर देव म्हणटा, हाडांची रास जाल्या ओडली, मेल्यात, निर्जीव जाल्यात आनी कितलीं वर्सां जाल्यात फकत हाडां दिसतात. एजकेला विचारता देव, ही हाडां परत्यान जुजातीत गी. एजकेल मनशा सैंबासो आपूण नेणा म्हूण सांगतना सरेस्पर देव ताचे सकत दाखयता. ती हाडांक जीव भरच्या बरी, स्वास येवच्या बरी मांडावळ करता. कितें घडीत सांगता म्हळ्यार सरेस्परा देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. ताणें ताच्या तोंडान सांगलां वय जाल्यार तें 100% घडटलें. हें म्हजें थंय घडटा, मोरये थंय घडटा, तुजें थंय घडोवंक जाय. कित्याक देवाच्या उतराची सकत आसली. ह्या उतरांचेर विश्वास दवरून देव आपयतना मनशाचे राजांव, चिंतापू, योजन बिलकुल सोलवता. कित्याक देवाचें चिंतना मनशाच्या चिंतना भितर आटापोवंक जायना. देखून मोरी देवाची आवय जाल्ले तेणें हरियेबटी ते उतार अंतस्करणान आटयलें, काळजान जगोवन धरलें. ह्या घडींत आमी चलवता. दुखा वेळार, खंती वेळार, बेजारा वेळार, आनवारा वेळार ताचो पावस बऱ्यांचेर आनी कोट्याचेर धाडचो देव म्हाका तुका राखता म्हणून चुकोवन गेल्ली एक शेळी सोदून वेच्या घडींत तो दाखयता. तर आमी कृपा मागूंक जाय. कितें आमचें मन चंचल, आमचो दुबाव तो अपार, आमकां घडये भितर असाध्य दिसता. पूण देवाक साध्य न्ही. देवाचें उतर आयकोवचें म्हळ्यार निर्जीव लाजरस जीव जाल्ल्या बरी जावचें. देखून तें आयकोवचें, काळजान जगोवन दवरचें. भायर येतना ते वाटेर पडिल्लें बी सुकण्यांनी वेल्ल्या बरी घडये भितर नाटतलो ओडटलो तें उतार काडिनाशें परत्यान परत्यान आमी जगोवन दवरचें. काळजान अंतस्करण आटयचें आनी देवाचें उतार घडटा म्हणलें अखंड विश्वास दवरून जेजूचे भाऊ भयणी आवय जावच्या त्या वाड्यावळीक आमी वसा जाय. जेजू आमकां ही कृपा दिवन दी म्हूण आमी भावार्थान प्रार्थना करया.
C29. येसुया जीवन मुझे जे म्हाका दिले तुवें वो पुण्यका सर्वस्वचे या वंडा Bernasove, गीतू सोम्या काळीस voce cante volete tu cante itace sake tuce vogan tuja tu te Yesumya जीवन मुझे जीवका दिले तुवें मुकुनिका सर्वस्वचे यावंडा Bernasove, हे आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हणून तुम्ही आता मागात. हे तुमच्या ते बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या निरभय सेवेच्या दवाक सर्विसफर म्हणून घे. कणवड्या बापा भाग्यवंत आंतोनीच्या दिसा तुझ्या वेदी भोवती एकठांय जावन जेसूच्या मरणा आणि पुन्हा जिवंतपणाचे बलिदान आमी तुका दिनवाशी काळजान समर्पिता. हे आमचे बलिदान तुका मानवंशाक आणि ताचे वरवीं आमच्या जिवीत सुफळ जावच्याक निर्मळ आणि कतकती मोगान भरलेली काळजांनी ही बेटवणी करूंक आमकां आदार दी. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोमय आसो. तुमचे सोबयासो, आमची काळजां उबारुया. आम्ही ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिनवासुया. यशामी करूंक फावो, सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतोन तुझ्या भक्ताच्या मनावी परब संभ्रम तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता आनी ताची शिकोवण आमची गिन्यान उंच वाडयता. ताच्या मग्नाच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती आमी गायता. Barbaraso सर्वेस्वरतो स्वर्गाने संसारला तुझ्या वैभवा. सगी तुकाचे सगळे तुकाचे, सगळे तुकाचे, सगळे तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावे ताकाचे ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे ओ सगळे तुकाचे, ओ सगी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर
तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्याच कुशेन कश मरण ससुंबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपणी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्तान दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचे रगात पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत समेस मनशा पासत हें वारोतले हे म्हज्या उडासा करा. Bavartas gut perigatuya. जेजू तुझे वरण आम्ही समरंता तुझे पुनर्जीवन आम्ही प्रगटता तुझ्या सोम्या जेजू आम्ही बापाची सुच्या मरणा असो आणि पुनर्जीवनपणा असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आनी सडबीणचे काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग आसतले आमी समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सरेस प्राक्या प्रितमेचेर विस्तारलो ज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पिटा पाऊल साडार आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आमच्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखार मळपण फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता ओंकार मरे देवाचे माय संगती भाग्यवन सुसय भाग्यवन धर्म दोता भाग्यवन आंतोन आनी सर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदर आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. सोम्याचे उतार आयकोन नियाळण अंतस्कनान जगोन दवरून मरिय बरी जेजूच्या कुटुंबाचे सांदे जावची कृपा आमकां दी. सरेस्परा कुलो मरियाम आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राहस आमकां येवं तुझी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बोक्षितां तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतले दुबावांतले चंचल सैमांतले आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत देवाचे उतर आयकोनची सकत अंतस्करणान जगोवन दवरची कृपा आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदराचे सुक्रिस्ताचे आनी बरवशान अतिरिक्तले आमकां उदार काकुळटीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली दयेन वाटाय. किती वेळेस सोडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना. समियाचे सुक्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्टी घाल आनी ज्या खुशे परम शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता रसवर चलयता ससनाच्या ससना. समियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माया मोगस गुरचान एकामेका शांती दियात.
देवाची श्रेणी संसाराचे पाव काढते रे आमची कापुक देवाची श्रेणी संसाराचे पाव काढते रे आमची कापुक देवाची श्रेणी संसाराचे पाप काढते रे आमका शांती दे आमका शांती दे मोरयमायक देवच्यो तर आयकोन काळजांचो गोंड दवरूंक कृपा फाव केल्लो जेसू आमकां तीच कृपा दिवच्या खातीर आमच्या काळजान येता ही देवाची शेळी शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी सोमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावून ना पूण ज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडे रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून D22. सुमिया काळजा या म्हज्या ये दुनिया भर म्हाका भोगान तुज्या जिविताक लागून तूं आपयता रातकी बाबा भयणीं तुज्या दैविकी नातीक वटयता विची पौडां तुज्या ये सोमिया काळजा या म्हज्या ये दुनिया भर म्हाका भोगान तुज्या जिविता पिवन तुला भयता अमर कृपे सरीन तुज्या कुडी अज्ञा भोगता भयता स्वादी केल्यान तुज्या ये सोमिया काळजा या म्हज्या ये दुनिया भर म्हाका भोगान तुज्या
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुका फावो ना तो मान आमी दिवच्याक तुवेंच घडली ही संपूर्ण भक्तीची रीत आमच्या किरकोळ हातांनी तुवें घाल्याय आनी तुज्या भुरग्यांच्या पवित्र जेवणांत ह्या परबेच्या दिसा आमकां वांटो दिवन आमची काळजां दादोशी केल्याय. हें तुज्या मोगाचें देणें आमच्या जिणेंत निर्फळ जावंक निर्मिनाका. बाकार सगळ्या सक्तीन ताचो उपयोग करूंक माया मोगाच्या वाटेन चलोवंक आंतोनी बराबर आमकां सर्गींच्या रासाक पावोवंक फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नवी. श्रेष्ठ पोर तुमचे सोबीं आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बापूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपल्या आशिर्वादां घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडता. देवाचे वडुकार. जेसूचे नवी सया केल्या सांतांतोनी वत्या भक्ता दिवसारांत तुवें वावडायले पिडे सांग तुवें बरें केलें दर्या सांगलें तूं फर्मायता Andam pandang bedang pauta Kita sanya Bagong dita Lana bola Buswong data Mima sergi dewa bapa Mima dacha ikhlas puta महिमा महिमा पवित्रता सदा कर ससना चासना. सांत अंतोनीच्या मसतीन सरेस्परार देवान केल्ल्या उपकारां खातीर साबार जाणां अर्घां दितात. प्रस्तुतपण बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर एकली अर्घां दिता. दोगां काम मेळ्ळ्या खातीर भुरग्यांचें देणें फावो जाल्ल्या खातीर एकलो अर्घां दिता. मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल जाल्ल्या खातीर एकलो अर्घां दिता. 10 जाणां विशेष बरेपणा खातीर देवाक अर्घां दितात. मागास जाल्ली त्या सावां बरी सैरीक मेळोवंक तेका मागणें करतात. एकलो कुटुंबांत समाधान मेळच्या खातीर, दोगां भुरग्यांचें देणें मेळच्या खातीर, 5 जाणां बरें काम मेळच्या खातीर, एकल्याचें काम कायम जावच्या खातीर, 30 जाणांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर, एकल्या कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर, 18 जाणां परिक्षेन पास जावच्या खातीर, एकलो कोर्ट केस इत्यार जावच्या खातीर, 8 जाणां शिकोवंक बरी मोत मेळच्या खातीर, त्या गांव पयशांचे समस्ये परिहार जावच्या खातीर, 5 जाणां पिडा गूण जावच्या खातीर, एकलो आमाल पिवण येतावन सुडका मेळच्या खातीर, 5 जाणांचो वेव्हार बऱ्यान जावच्या खातीर, त्या गांवक घरांत समाधान मेळच्या खातीर, एकल्याक बरो फुडार मेळच्या खातीर, 5 जाणांनी चिंतलें काम बऱ्यान जावच्या खातीर, 6 जाणांक मतीक समाधान मेळच्या खातीर, 5 जाणां विजा मेळोवंक आनी 4 कुटुंबांत शांत समाधान येवंक, 5 जाणांक दोळ्यांची दिश्टी पाटी मेळोवंक, एकल्याक भायर पडली वस्तू पाटी मेळोवंक.
तेगांक घर सग्याचे रगले इत्यार्थ जावंक दोगांक सांबाळान बडती मेळोवंक तेगांक काजारी जोड्या मदें समाधान मेळोवंक 5 जाणांक शिकलें मोतीन उरोवंक एकल्याक घर जाग्याची RTC मेळोवंक एकल्याक ऑपरेशन आसतना पिडा गूण जावंक 6 जाणांक घर जागो बऱ्या मोलाक विकोन वचूंक दोगांक कामांगाडे समाधान मेळोवंक दोगांक घर काम बऱ्या तरान जावंक दोगांक पयण बऱ्या तरान जावंक एकल्याक सुडाळ उलोवची सकत मेळोवंक एकल्या घर सोन गेलो पाटी येवंक 2 जाणां भुरग्यां आनी वडिलांक खाल जावंक एकल्याक आळसाय सांडची कुरपा मेळोवंक दोगांक पाठ दूख गूण जावंक दोगांक परगांवांत काम मेळोवंक दोगांक आजची आर्थीक स्थिती सुदारण जावंक एकलो सुरक्षीत घरा पाटी येवंक तेगांक कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक 6 जाणांक ल्हान भुरग्यांची पिडा गूण जावंक तेगांक BP शुगर उणें जावंक एकल्याक फ्लॅट मेळोवंक एकल्याक भिरांत उणें जावंक दोगांक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल जावंक एकल्याक ICUतान गूण जावन भायर येवंक एकल्याक जानवराची पिडा गूण जावंक 6 जाणांक उडास दवरची सकत सरकी जावंक एकल्याक इंटरव्यू बऱ्या तरान जावंक तेगांक गांठीची दूख गूण जावंक एकल्याक कृशी बेळें बरें जावंक दोगांची एलर्जी गूण जावंक एकलो हॉस्पिटलांतावन गूण जावन भायर येवंक एकल्याक पेन्शन मेळोवंक एकल्याक हार्ट प्रॉब्लेम गूण जावंक एकल्याक भायर पडले भांगार मेळोवंक एकल्याक सांबाळान बाकी आसलो पाटी मेळोवंक आनी 30 आनी तेगां तांच्या प्रत्येक तेसां खातीर मागणी करतात आमची तेसां इरादे सांत आंतोनीच्या मजतीन सरेस्परा देवा मुखार दवरया वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवरां देंवसार आनी सर तराची पिडा वशाची पिडा पयस सरता म्हणून उडास कर तुजे मरिफा पिडेस्तांक भलायकी मेळटा उसांबळ दर्यो थंड जातात बंदी मनाची सांकली तुटून पडतात तोटे उठून चलतात कुर्डे पळयतात केप्पे आयकतात मोहने उलयतात भायर पडल्यो सर वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुज्या कडेन मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्राचार नापयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय तुजेर पाती दवर न्हू तुजी कृपा आमी मागता इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता ते सर आमकां जोड दी तुजी पदवी संवसारा दाखय आमेन जेसू सांत आंतोनीच्या हातांत जेसू बाळकाडे 3 मागणी मोगळा जेसू कृपेच्या आनी काकुळतीचे झरी हांव तुज्या पांयां पडटां आनी तुज्या सांत आंतोनीच्या काळजांत पेटयल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मरिफात आनी तुज्या मरणाच्या वडी वेळार कुर्सार्थान तुज्या आवयचेर मोगान दिश्ट घालून तिका सांजुवांच्या ताब्यान दिल्या तुज्या बिरमत बरी काळजां मरिफात हांव तुजे कडेन परतून मागतां तुजे काकुळदार दोळे मुझेर परती मुझेर निर्भागी पातक्याचेर तुमचो देव तुमचो बाप ह्या म्हज्या व्हड गरजेंत आनी आकांतान तूं म्हाका पाव तुजेर हांव पाती येता तुजे रेस्मुचो भरवोसो हांवें दवरला आमेन बऱ्या जेसू मोगळा तारुका भाग्यवंतपणाचे झरी तुज्या पांयांक हांव पडटां तुज्या सांत आंतोनीच्या काळजांत पेटयल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मारिफात आनी आमच्या खातीर तुवें वारयल्या तुज्या अमोली रक्ता मारिफात तुज्या कडेन परतून मागतां तुजे काकुळतीचे आनी बापाय सारके मोगाचे दोळे परती मुझेर तुवें क्रुसार मरोवन दुस्मनाच्या गुलामपणान सोडयल्या निर्भागी पातक्याचेर ह्या म्हज्या कंतीन बेजारेन म्हाका बसय तुजेर हांव पाती येतां तुजेर म्हजो भरवोसो दवरला आमेन दयाळे जेसू म्हज्या आत्म्याच्या एकच आनी भद्र आशया तुज्या पांयांक हांव पडटां
आणि तुझ्या संत अंतोनीच्या काळजांत पेटिल्ल्या तुझ्या मोगाच्या उज्या मारिफात आणि तुवें बाळशा रुपार ताका दिश्टी पडून ताका बुजोवन ताका पोशून ताचे तुवें दाखयल्या मोगा मारिफात हांव तुज्या कडेन परतून मागता. ह्या म्हज्या व्हड गरजेंत आनी बेजारेन तूं म्हज्या आत्म्यान देवून सवकासाय म्हाका दी. तुजेर हांव पातयेतां, तुजेरच म्हजो भरवसो दवरला. आमेन. सांत अंतोनी कडेन मागणे. निष्कल्मनाच्या धव्या फुला, दुर्बळकायच्या वस्तेकी, खालतेपणाच्या निजाशा, भाग्यवानपणाच्या परसडीक नेकेत्रा, आनंदभरी सांत अंतोनी, देवपुता तुझ्या हातान घेवन स्वादिक उपकार तुका फावो जालो. तुझ्याकडे परतून मागता, तुझ्या पदवीदाराक काळकांगी. देवान तुका दिल्या सबार देण्यापैकी असर्यांचे देणे विशेष जावन आसा. म्हजे बिरमत दवर आणि ह्या म्हज्या व्हड गरजान म्हाका पाव. सकड खरा मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकाची करी दूख आनी देवासोन म्हज्या फेल्याचो वर्तो मोग म्हाका सोड दी. अशा जिणेंत विश्वासान सुम्याचे मे साखरी कर. तुज्या संगता ससनाच्या ससना ताका घडसूंक, ताका बगूंक आनी आनंद दिवंक सर्गराजान म्हाका पावय. आमेन. सांत अंतोनीच्या रिलेकेचे आशीर्वाद आमी जोडया. सांत अंतोनी आम्हा पासत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौजांची खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदार सदां जिवनच्या देवा भाग्यवंत अंतोनी तुज्या परजेक व्हरतो एक प्रसंगदार तुज्या गरजांनी बळून हातदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी सबकतना ताच्या आदारान सर आनवरांत सुटाशें आनी सर आमच्या पारपण ससाय आमी बगीशे आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. संतांतोनी भक्त आमचे तुझे दिसता. देवाक नन्मय मागे मुझे तू फावोत. संतांतोनी भक्त आमचे तुझे दिसता. देवाक नन्मय मागे मुझे तू फावोत. उदार मोलानामी सेवा करूंक सरी उचित करून देवी जीवन साधी जेणी. संतांतोनी भक्त आमचे तुझे दिसता. देवाक नन्मय मागे मुझे तू फावोत. मोगान पुत्रा सोवे आमकां मुली आशीर्वाद देवांकार. भगिनी पुस्तकाची कुरवेणीवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन.